मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत फोंडकुलाक लागून अपघातांची माळ. कुडतरे स्कूल बस अडकली फोंडकुलांत. एक भुरगो जखमी. संबंधितांत आतां तरी येतली जाग? लोकांचो प्रश्न. मुर्डी खांडेपारात सरकाराचो हर घर नल हर घर जल हो नारा गेलो फुकट. ओपा उदका शुद्धीकरण प्रकल्प आशिल्ल्या ह्या गांवचे नळ सुके. कळंगूट वाठारांत बेकायदेशीर डान्स बारांचो वाडटा आंकडो. चलोवपाक परवानगी दिता कोण? पुलीस आनी राजकारण्याचो आसा तेको? विरोधक करतात सणसणीत टिका. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 10 वर्सांत लोकांक पुराय दीस उदक मेळूंक नाशिल्ल्यान मुर्डी खांडेपारात सरकाराचो हर घर नल हर घर जल हो नारो रितो दिसता. अजापाची गजाल म्हळ्यार पणजे सयत तिसवाडीक पुरवण करपी ओपा उदका शुद्धीकरण प्रकल्प आशिल्ल्या गांवांत स्वताच्या नळांत उदक मेळना. राज्य सरकाराचो 100% उदका पुरवणेचो व्हडलो दावो आनी ताचे फ्लॅगशीप हर घर नल हर घर जल हे उतर मुर्डी खांडेपारात उणें जायत आसा, जंय 2011 सावन तांचे नळ अक्षरशः सुके आसात अशें थंयचे लोक सांगतात. हांगच्या लोकांक सप्तकांतल्यान फकत 2 ते 3 दीस उदक मेळटा आनी तेन्नाय एका वेळार फकत 1-2 वरां खातीर उदक मेळटा. देखून जायत्या जाणांक पावसाचें उदक सांठोवप आनी खाजगी टँकरांचेर निंबून रावचें पडटा. थळावे लोक म्हणटात उदकाचो दाब इतलो उणो आसा की 20 लिटराची सादी बालदी भरपाक 20 मिनटां त्रासदायक लागतात. खांडेपार पंचायतीच्या भितर ओपा उदका शुद्धीकरण प्रकल्प आसा आनी तो राजधानी पणजी सयत सगळ्या तिसवाडी तालुक्यांक उदकाची पुरवण करता. ही गजाल थळाव्यांक खरे त्रास दिता. गांवकारांक हे विडंबन दिसता की ते उरिल्ल्या वाठाराक उदकाची पुरवण करपी उगमाच्या इतल्या लागीं रावतात तरी लेगीत उदक तांकां मेळना, पूण उदकाची बिलां वेळार येतात. 2011 ही कंप्लेन दीत आसा की वॉटरा लागून अजून पर्यंत तेजो कांय मोक्ष लागना. फक्त आमी पावती मारून येता. सगळी आश्वासनान मेळटा करया 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 म्हणून कितलीशीं वर्सां जालीं. डागांक गेल्यार एक दीस उदक सोडटा मागीर आसले तशेंच परत कितली पण पावटी मारपाची. आतां लास्ट टायम झेडपी एका इलेक्शनाक तेन्ना येयल्या तेन्ना दारां म्हणपाक तुमकां टाकी बांदून दिता फॉरेस्टांक वयर. आमकां हांगा उदक चडना ती टाकी खंयची भरतली? तुमी येवन पळयत ना कोण येयी कोण जी आसून पळोवपाक प्रॉब्लेमूच सॉल्व जायना. आतां आनी उदकाक प्रेशर ना? प्रेशर म्हणजे सोडीत ना जाल्यार उदक आमकां आठवड्यासून 3 दीस सोमार उदक खंयचे ओपाचें तुमकां? हय इतले आतां 6 किलोमिटर आमकांच उदक ना. इंडस्ट्रीक कशें 24 वरां उदक मेळटा आनी आमकां गांवच्या लोकांक कित्याक अशें जाता? 2 किलोमिटर तुमकां ओपा प्लांट आसा. 6 किलोमिटर धर 6 किलोमिटराचेर धर ओपाचें उदक. आख्ख्या गोंया उदक सप्लाय जाता ओपासान आनी गांवच्या लोकांक उदक ना. हांगच्यान पणजे पर्यंत पावता उदक. पणजे सिटीनी मेळटा आनी गांवच्या लोकांक मेळना. म्हटल्यार इंडस्ट्री आसा हांगा, इंडस्ट्रीन सगळ्यांक मेळटा जाल्यार आमकां कित्याक ना? एप्लिकेशन दिल्यार ती रिप्लाय कांय दिवना. PWD रिसिव्ड कॉपी आसा. थंय गेल्यार सांगता पळया अशी वर्सां जाली. 2011च्यान प्रॉब्लेम. फक्त आठवड्याक 3 दीस उदक दिता 2 वरां, तेय म्हणून उदक येयना. आमी करपाचें कितें? घरां हायटीचेर आसा तुमची? ऊच पडटा न्ही, रस्तो सकयल उरता. ते म्हणटा टँकर धाडून आमकां फायदो कितें? धाडटा तरी टँकर धाडला तुमकां अजून तरी? धाडून फायदोच ना. कसलोच फायदो ना. उदक वयर चडना ते. बरें कोण पळोवपा तरी येता ते? तुमी कंप्लेन केली आसा? कोणूच येवना. पंचायती सांगलो तुमी? पंचायत सुद्दां वचोन सांगले तिंगेले प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणून. काय ना. कितले वर्सां रावता तुमी हांगा? साधारण 15 वर्सां जाली. मागीर उदक पयलीं येताले? पयलीं येताले म्हणून अशी हीच परिस्थिती. आमी घर बांदतना आमी टँकरीन उदक हाडून घर बांदलां. तेंच्यांनी उदक दिवूच ना आमकां आनी येवपाचेंय उदक येयना. आतां तुमकां मात्तूय येना उदक? आतां आमकां ते 3 दिसांनी आयलें जाल्यार तुका 1 वर आयलें तो सुद्दां बारीक प्रेशर. ते टाकयो भरना आमच्यो आनी कित्याकूच उदक पावना. आमी आतां पावसाचें उदक भरून वापरता. सद्या उदक खंयचें खाता तुमी?
आमी सध्या उदक वेळ पडल्या हेथून एक झर आसा थंयचे हाडटा नाल्यार पावसाचें आणि कपडे धुवपा बीन पावसाचें वापरता आमी आणि पावस आता सध्या येना. पावस ना पावस ना म्हणून आमी एका सारखे तांकां सांगता न्ही उदक येना आमकां जाल्यार कोण खबरूच करिना. ह्या संकश्टाचेर प्रतिक्रिया दिताना रितेश नायक हांनी हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्याकडेन व्हरतले अशें लोकांक सांगले. चीफ इंजिनियर तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर CM आसा तांकांय सांगता आनी तशेंच आमचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर तांकांय कळयता. सराफा कडेन उलयता आनी मागीर चीफ इंजिनियरा कडेन उलयता की तो कितें इश्यू तांकां बेगीनच्या बेगीन उदक म्हाका आसा तें डेली येवपा खातीर तें आमी आनी नाल्यार इतले प्रेशरान येवपा खातीर उदक त्या प्रयत्न करतलो. आनी गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीष परब आनी भक्तीपय बाळगी. राज्यात फोंडकुलाक लागून जावपी अपघातांची भिरांत लोक उक्तायतात खरे, पूण कोणाकूच मेळना रस्ते बरे. रस्त्यांचेर फोंडकुलां आनी टॅक्स पेयर्सांचो पयसो फुकट व्हांवतना पळोवपाक मेळटा. अंदू पावस कमी पडला खरो, पूण उमेदवाराच्या पोक्या आश्वासनांचो घसघतो मात कमी जावपाक ना. अशीच अशीर आनी फोंडकूल कुडतरीच्या रस्त्याची काणी मुखार आयल्या. कुडतरी हावजिंग बोर्डा लागसर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या फोंडकुलात एक स्कूल बस अडकली आनी एक भुरगो जखमी जालो. ताचेर हॉस्पिसियो हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात. संबंधितांक आतां तरी जाग येतली वय काय व्हड अपघातांची वाट पळयतले, वेळच सांगतलो. आतां पळयतात की रोडा खातीर खूब एक्सिडेंट जे आसात हे रोडा खातीर जायत आसात आनी हे रोड जे आसात हे खरेंच सामके पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसात आनी तितून भितर मदीं जी वालेत आसा ती मारतात, ड्रेनेज आसा खळी मारतात आनी ह्या खळयां खातीर तितून भितर रोड जो आसा तो सामको नेरो आसा आनी ह्या नेरो रोडा खातीर आनी तेजे मदीं जी वालेत मारतात ह्या ड्रेनेज मारतात हेजे खातीर खंय तरी एक्सिडेंट जे आसा ते खूब जाता आनी असो एक्सिडेंट जो आसा हो हावजिंग बोर्ड जे आसा मडगांव आनी तो कुडतरेचो हावजिंग बोर्ड एरिया जे आसा कुडतरे पडटा आनी ह्या रोडाचेर आज एक स्कूल बस जी आसा ही येता सायडीक खळयां गेली आनी तितून भितर एक स्टुडंट जे आसा हे मायनर इंजर्ड जाल्ले कडेन आसा तेगे पांयाक मातशी मार लागले सद्या ताका हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत सद्याक व्हेल्ले कडेन आसा. हांगा रोड खंय तरी सारके आसपाक जाय आसता पूण हे रोडाची मरम्मत जी आसा ही कोण करना. आज तुमी पळयात की स्टुडंट सुद्दां बसीचेर आसती सेफ ना. हे रोड पळय जे आसात हे करतात आनी मदींच ड्रेनेज मारतात आनी हेजे खातीर त्रास चड जाता. हांगा पयलीं पळोवपाक जाय ही स्कूल बस आनी ह्या स्कूल बसी भुरगीं आज तरी पूण बरें जालें की कांय चड जालें ना म्हणून आज ते कुडतरेचे जे कांय लोक आसा तेणी येवन तांकां हेल्प केलो आनी ती बस मागीर ओडून काडले कडेन आसा. म्हणून आमी मागता ऑथॉरिटी कडेन जी PWD ऑथॉरिटी आसा हेंची इंजिनियर आसा ते मातशी पळोवन जे कडेन खणले कडेन आसा थंय कितें घालून ते रोड मातशे क्लियर करचे आनी लोकांक सेफ्टी दिवचे. आज कांय जालें ना ह्या स्कॉला भुरग्यांक एकटें इंजर्ड जाला ते सुद्दां व्हडले म्हणून मागता की बेगीच्या बेगीन ह्या कोणाक कितें घालून हे मेकळी करची म्हणून. पास भुरग्यां हाडून येतालीं सो हिंगा रोड थंय चोयला हिंगा म्हाका खंय दिश्ट पडना गटर रोडा इतलो पॅकिंग आसता तो गटर म्हणटा तो मातशें शोल्डर आसता रोडाक आनी मागीर भायर वचपा जाय. हो गटर सारको ताड पाट आहा ताका तेंकून आहा आनी प्लस तेजे वयल्यान तण जाला. सो ड्रायव्हर एके पाटी कळना ती गटर आहा म्हणून. सो इस्कुला फॉर्च्युनेटली भितर भुरगीं नासलीं एकले कितें भुरगीं आहलो हय बट ते कॉल्ड मी आनी आमी ती मागीर आमगेले क्रेन बी हाडून ती आतां सगळ्या तांकां बस काडून दिले. मातशें ऑथॉरिटीक हांव मागता मान्सून टायम हे आतां गटर पळय आहा हो क्लीन तरी करपा जाय आनी हो गटर शूड बी टेकन लिटल इनसायड. रोडा इतलो देखून गटर हांवें खंयूय चोयल ना ताका मातशें पांयां मार लागला बट भुरगीं तर गाडयां फूल आहली चोय गाडी चोय कितकोन येती चोय कितकोन येती चोय गाडी देखून वता ते तो डेली ह्या सायडीन आसता तेका खबर आहा कोण वनकोत येयलो जाल्यार हिंग भितर पडपाचो. कितें डिमांड कितें आसा? डिमांड म्हणजे आमगे पळय आमदार पळय आहा न्हू तो आतां खंय आहा तो आमकां खबर ना. तो फकत फेसबुकाचेर दिसान दीस कोण हो गटर साफ केलो कोण ते साफ केले हें केलें म्हूण तो फकत फेसबुकाचेर घाले पूण एक्चुअली ऑन द ग्रावंड दीस इज द स्टोरी. सो आनी ऑल्सो गव्हर्मेंटाची जी ऑथॉरिटीज पळय आहाय म्हाका दिसता ते न्हिदलो आहाय सगळे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक, रावत मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द जाले उपरांत चिंबलच्या गांवकारांनी सरकाराक तयार तळ्याची जमीन रिस्टोर करपाक 1 सप्तकाची मुजत दिल्या. कळाव जालो जाल्यार नवो निषेध जातलो अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. चिंबलाच्या गांवकारांनी उत्तर गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र दिवन चिंबलातल्या युनिटी मॉल प्रकल्पाविशीं 9 फेब्रुवारी 2026 दिसा जाल्ले बसकेक दिल्ल्या आश्वासनांचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. युनिटी मॉल प्रकल्प वेगळ्या जाग्यार हालयला. सर्वे क्रमांक 40/1 हांगा कसलेंच बांदकाम जावचें ना आनी जमीन मूळ सैमीक स्थितीत हाडची अशें स्पष्टपणान सांगलां. सरकाराचे निर्णय तडकाफडकीक जायना पूण निवेदनाचो अभ्यास आमी करतले अशें संबंधितान उतर दिलां. पळयात. पाच जण आम्ही येऊ शकत नाही. सर तुम्ही काय करू नका हांगासर आम्ही काय करपाक ना. तुम्हीच मातशें सकयल या हांगासर आनी जे निवेदन तुमच्या हांगासर दिता लोकांच्या समक्ष तें बरें जातलें सर. आमी आनी बाकीचे कांयच करतो ना. या तुम्ही सकयल. हय यो सकयल या तुम्ही प्लीज. तुमची भावना आसा आनी तुमचे जे म्हणणें आसा कागाळ आसा ती आमच्या पर्यंत पावल्या. आमी ह्या निवेदनाचो बरो अभ्यास करता आणि दिल्ले मिनिट्स त्या मिटिंगेचे जे तुम्ही त्याचा उल्लेख केला त्या संदर्भात आम्ही याचा अभ्यास करून आजच हेचेर एक निर्णय घेता आणि योग्य तो डिसिजन घेतलो तो तुमकां कळयता. सो सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता की सगळो जो समुदाय तुम्ही सगळे जे नागरीक जे आसा ते सगळे जे नागरीक आसा तेंच्यानी डिस्पर्स जावचे. हो जो रिप्रेझेंटेशन जो आसा हे जे निवेदन आसा तेचेर आमी अभ्यास करता. बघा तुम्ही म्हाका निवेदन दिवं ना. निवेदन दिल्यानंतर तो वाचून माझ्या सुपिरियर्सां कडेन म्हाका डिस्कशन करून आमकां डिसिजन घेवपाक जाय. अभ्यास करपाचो कांयच ना सर. आम्ही कितें सांगला रिमाइंडर एक सांगला कॉम्प्लायन्स जे ऑर्डर जी आसा न्ही 9 तारखेची मिनिट्स आहा न्हू 9 तारखेची ऑर्डरी आहा जीटीडीसीचे आनी हेजे केआयडी डिपार्टमेंटाचे आम्ही त्योच कॉम्प्लाय कर म्हणटा सर. आणि कांयच नवो सांगना तो शिकपाचें. मी कितें सांगता सरकारचे निर्णय अशे जायना तडकाफडकी. वील हॅव टू एक्झामायन what has been mentioned in your representation. We'll examine. सर आम्ही रिप्रेझेंटेशन दिना सर काय आम्ही. राव तुम्ही म्हाका सांगता सरकारचे निर्णय अशे जाणार फाटले हे आसा तांकां सगळो इश्यू खबर आसा कळ्ळें न्ही. तुम्ही तडकाफडकी हे न्हू जो निर्णय जाल्लो आसा तेजे कॉम्प्लायन्स करा म्हणून सांगता हांव. कॉम्प्लायन्स करा. बघा तुमच्याकडे माझी रिक्वेस्ट आसा की निवेदन म्हाका द्या. आम्ही तुम्ही सांगा निवेदन 8च्या आज बघा निवेदन 8च्या आज एनवायरमेंट क्लिअरन्स न घेता थंय 30,000 स्क्वेअर मिटर सुमार एरियेक पत्रे मारले विदाउट ऑब्टेनिंग एनी परमिशन. आणि आयज जर आमी पळयशा थंय त्या एका जे कितें फेन्सिंग केल्लें आसा थंय त्या पत्र्यांक आसा तें कुलप लायिल्लें आसा. भितर जर तुमी सरशा तुमी पळयल्लें आसा सगळ्यांनी थंय एस्कावेशन केल्लें आसा सगळें आनी ती खडकाळ जागा खडप सगळें आणि थंय अशा खंदक खोणकूल कशी घातलेले आसा जशी आमची चिऱ्याची खण आसता तशी. आता पावसांत उदक भरल्या नंतर जाता कशें गांवचे ते भुरगे जे आसा ते थंय न्हावपाक वता आणि जेन्ना ते डायव मारतले तेन्ना हेंकां कळपाक जाय कलेक्टराक कळपाक जाय जीटीडीसीक कळपाक जाय की डायव मारतना जर तर त्यांची तकल्यो तर फातराक कापतल्यो केदो व्हडलो अपघात जातलो हेचे भान जीटीडीसीक ना कलेक्टराकूय ना. हांव परतो हांगासर तांकां विजीट करता तांकां शिटकावणी दिता जीटीडीसीक तांकां सगळ्यांक बाबा ते मातशें आमकां रिस्टोर करून दिया. ते पत्रे काडा तांचे ऐकना कांयच ऐकना. आमचे डिसिजन जाल्ले कलेक्टरान आमकां डिसिजन सांगलेलें की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करता म्हणून. दोन्ही प्रोजेक्ट दोन्ही डिपार्टमेंटान जीआयटी डिपार्टमेंट आणि जीटीडीसी लेटरां दिली. मात त्या लेटरान जीटीडीसीन कितें सांगलेलें की जे फेन्सिंग आसा इलिगल फेन्सिंग 20,000 स्क्वेअर मिटराचेर ते बेगीनच्या बेगीन काडटा म्हणून एकदम अर्ली आनी दुसरें सांगलेलें की जी जागा हे आसा पळय
जे एक्सकवेशन केला ना जाल्यार ती रिस्टोर करता म्हणून कसो कित्याक थंयसर हे आसा तयार लेकाचे सगळे थंयसर कॅनल्स आसा मागीर कॅचमेंट एरियाज आसा सो हे दोनूय डिमांड्स हे अजून जावना 5.5 म्हयने जाले अजून जावना आमी एवरी टायम आमचो गोविंद बाब तांकां मेळटालो बरेंचून मेळटालो मात जायनासलें इन 15 दिसां पयलीं एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स एक वेटलँड ऑथॉरिटीन नोटिफिकेशन काढला आणि पब्लीक नोटीस काढला की आता तयार लेकाचे फिजिकल डिमार्केशन ऐका फिजिकल डिमार्केशन आणि ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जातले म्हणजे बाउंड्री आहा पळय तयार लेकाची ती मार्क जातली आणि ते मार्क खंयची जातली जे आदली पर्यंत 2021 जी एरिया जी जावली आमकां गावल्ली आसा त्या प्रमाणे जातली म्हणजे आम्ही जे सर्वे केल्ले आसा युनिटी मॉल सायट आसा आणि वयले जे सगळे कॅचमेंट एरिया ती मार्क जावची ना म्हणून आमकां आमची जागा मेळची ना आमचे डिमांड फुलफील जावची ना म्हणजे आमकां ही एक फियर एक एन्झायटी आसली म्हणून आमी आयज एक परत तिंका एक रिमायंडर कसो धाडपाक आनी कॉम्प्लायन्स कितें केला ते करपाक आमी कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले कलेक्टर मेळोंक ना आमकां एडिशनल कलेक्टर मेळ्ळो ताका आमी सगळे सांगलेले आसा तेणी आनी आमी विलेजरान सगळे बायलांक ताका 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा तुमकां खबर आहा आमी हे आंदोलन हे करपाक सगळे मेळपाक प्रोटेस्ट 44 म्हणल्यार हंगर स्ट्रायक केल्लो आनी ते करपाक आमी फुडें हेच्याकून भयंकर आंदोलन करपाक हे कौरव रुपी भाजप सरकाराच्या अगेन्स्ट करपाक आमी रेडी आहा आमचे सगळे फूल प्लॅनिंग जाल्ले आसा मात त्याच्या पयलीं आमी एक पिसफूल तांकां रिमायंडर दिला कित्याक सरकारान आमचे थोडे डिमांड्स मागलेले आसा तुमी पळयता की थंयसर हांव एक चेतावणी दिवंक सोदता सरकाराक की तुमी पळयता थंयसर सरकाराचे तुमी भवानी येवपाचे आसा बीजेपी तेजेय मेजरमेंट जाल्ले आसा तुमकां खबर आसा तेजेय मेजरमेंट जाल्ले आसा कॅचमेंट एरियान ते दाखयल्ले आसा मात ते म्हणटा की तळ्याच्या जाग्यान ती पडना तेजेर आमचे लिगल कितें हे आसा ते चालू आसा डिस्कशन चालू आसा गोवा 365 खातीर जाहीर हसन मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू गोंय हे पर्यटन थळ पूण जायते बेकायदेशीर चलपी वावर गंभीर हुस्को आणि पर्यटनाक धोको निर्माण करपाक लागल्यात कळंगूट वाठारांत 10 वयर डान्स बार चालू आशिल्ल्याची टिका काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केल्या हाका पुलीस आणि राजकारणाची राखण मेळटा काय कितें असो प्रश्न परत परत मुखार येत आसा बेकायदेशीर डान्स बाराक चलोवपाक परवानगी दिता कोण कायदो आणि सुवेवस्था पुराय इबाडल्या हेच आमचे माणकुले गोंय जे पर्यटनाक चालना दिता विचार करपासारकी गजाल Coming to 2023, the High Court had to come in force and strike order to put these dance bars in place. 11 dance bar seal करपाचे एक order मारली High Courtan दिल्ली. So the people had to, the administration and the MLA had to act on that. आणि 2023 11 डान्स बार आणि बारीकशे आणि डान्स बार बंद केल्ले आता एक सांग म्हाका कम टू 2026 एप्रिल 2026 तोच आमदार ऑन रेकॉर्ड सांगता की अजून पासून इल्लीगल डान्स बार क्लब्स ओपन आसा म्हणून सो माय क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम 2015 टू 2026 हायकोर्ट ऑल्सो इज कम इन दिस कोर्टान पासून बोडी मारला जेन्ना बोडी मारता तेन्ना कोण तरी पुलीस ना जाल्यार कोण अथॉरिटी येता आणि एक दाखोवन दिता एक रेड मारली आणि कितें केलें आणि दे आर फॉरगेटिंग द रियल प्रॉब्लम द क्वेश्चन टू द बीजेपी हे पळय तुमचोच आमदार तो आणि जेन्ना होच आमदार 2015 हंगर स्ट्रायकाक भरलेलो आणि 2026 पासून तो सांगता की बाबा अजून पासून डान्स बार आणि क्लब्स चालू आहा म्हणून आणि बंद जावपाचे गरज आहा म्हणून सो question is if there are illegal dance bars how are they allowed to operate simple asa mare illegal operate goy hotale second who gives them the permissions ye dance bar jori to tu munta ki te restaurant ani kolle permission asa te permission diवपाचे काम कोणाचे आणि तेच परमिशन व्हेरीफाय कोण करता ते प्रिमायसीस इन्स्पेक्ट करून परमिशन कोण दिता एक्साइज लायसन्स ट्रेड लायसन्सेस हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आणि फुल सगळे तुम्ही पळयत जाल्यार द मेजर क्वेश्चन इज हू इज प्रोटेक्टिंग देम हितून डिपार्टमेंटां जायती आहा तेंचे कडेन पावर्स आसा मग त्यांचे अशें दिसता की त्यांचे हात बांधलेले आहा ना पांय बांधलेले ना तोंड बांधलेले आहा आणि पुलिसांचे दोळे धापलेले आहा अक्षरशः
law and order has collapsed in Kalangut. You every second day you see on the news कोणाक पेटोयलो, कोणाक चीट केलो, तो बाबडो बसी बाहेर रावला, तो आपल्या गावाक वयता तेन्ना सांगता भाई गोवा बहुत हो गया, मार पडा, हम लोग जा रहे म्हणून. ही शब्दा अक्षरशः ही शब्दा त्यांची म्हळ्यार यू कॅन इमॅजिन द प्लाइट ऑफ द पीपल. एंड कमिंग टू द आमी गोंयकार आमचे सफरिंग कितें, लाऊड म्युझिक लेट नाईट, लडकी मिलेगा म्हळ्यार आमचे बायलो, आमचे माय, आमचे भयणी ते सेफ आहा. हे सगळें हांव पळय चित्र सांगून आतां तुमकां इचाता की तुमकां दिसता की आमचे बायलो, आमचे भयणी सेफ आसा. कितें चल्लां हें? ओपन मार्केट करून दवरला तुमच्यांनी. अँड वी आर कमिंग हेवी ऑन दीस. कमिंग बॅक, जेन्ना हांव म्हणटा पळय ते बोडी मारता, कोण तो हायकोर्ट ना कोण तरी बोडी मारता न्हू, बीजेपीचें काम कितें, ते येता ते एक रेड मारतले अँड देन दे आर फॉरगेटिंग, दे डू देअर ड्रामा, दे कंडक्ट देअर ड्रामा अँड दे आर फॉरगेटिंग द मेन प्रॉब्लम अँड दे आर फॉरगेटिंग द प्रॉब्लम्स दॅट आर कमिंग अहेड. हांव अजून म्हणटा डान्स बार्स आर स्टील ऑपरेटिंग आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 10चे वयर तरी डान्स बारां चालू आहा कलंगुटान. स्पाज जाल्यार एन नंबर ऑफ स्पाज, ते मसाज पार्लर आनी स्पाज आनी कितें चल्ला थिंगासर. आनी टाउट जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी मोर देन द ट्युरिस्ट, तूं कलंगुटार एक टायमान तूं पळयत जाल्यार मोर केन्नाय सॅटर्डे संडे तुका भरपूर ट्युरिस्टां दिसती पडटा. मात ते वीक डेजार ते ट्युरिस्ट म्हणून ते टाउट्स दिसती पडटा रस्त्याचेर सोदता ते कस्टमरां. कितें चल्लां हें? आता जेन्ना एक स्पा, एक डान्स बार बी आमी म्हणटात पळय, एक मसाज पार्लर, तेका रुल्स आसता चलोवपाक. रुल्स कितें? तेंकां पुलीस लायसन्सीस लागता, तेंकां रुल्स आसता हेल्थाचे लायसन्स लागता, NOC, तेंकां लेबर डिपार्टमेंट, बाकी सगळे गोष्टी आसता तेंचे तेंकां परमनंट लायसन्सीस नाल्यार टेम्पररी लायसन्सीस वीच वील बी अप्रूव्ड अशें लागता. थोडे रुल्स आसा की क्रॉस मसाजीस अलाउड करूंक जायना असल्या मसाज पार्लरान. पण हे सगळे खरेंच लिगल चल्ला? मॅक्झिमम हितुरले आसा पळय ते इल्लिगल आसा. आनी जशें बाब विवेकान सांगले तशें थोड्या वर्सां पयलीं कोर्टान ऑर्डर दिल्ली की जितले इल्लिगल असले धंदे चालू आसा ते बेगींतले बेगीन सील करपाचे. पण आयज वचून पळया ते सील जाल्ले आसा, 2 दीस बंद करतात आनी मागीर परत चालू जाता. आतां जेन्ना बर्च फायर केस जाल्ली तेन्ना सुद्दां व्हडले सरकारान सांगले सगळे हितून ऑडिट करतले, सील करतले. 2 दिसाचें नाटक केलें. तशेंच जेन्ना ही ऑर्डर आयिल्ली 2 दिसाचें नाटक करून एक 5-6 बार आनी मसाज पार्लरांक सील केला आनी आतां वचून पळया तितलेच आसा. हांवें तुमकां पणजेचेच सांगले एक 40+ आसा म्हणून. कलंगूट जाल्यार हिशोब ना. घरांनी बारीक बारीक जाग्यांनी बिल्डिंगेनी खबर ना थंय सुद्दां पार्लर, मसाज पार्लर, स्पा अशे डान्स बार चालू आसात. सो आमकां एक प्रश्न पडटा की हांकां मदत कोण करता? हांकां पुलीस प्रोटेक्शन आनी पॉलिटिशियन प्रोटेक्शन मेळटा काय? ह्यो आमकां प्रश्न पडटा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बटरफ्लाय UTT सीझन 7 यू मुंबाटी टीम दबंग दिल्ली TTC आड गोल्डन पॉइंट स्टिलरात पयले जैत मेळयले. खेळामोगीच्या रोमांचक सर्तीचो लाव लोकांनी घेतलो. अनुषा कुटुंबलेन नाट्यमय गोल्डन पॉइंट फिनिश करून सध्याच्या अवस्थात यू मुंबा टीटीक बटरफ्लाय अल्टिमेट टेबल टेनिस सीझन 7 सर्तीत पयले जैत मेळोवन दिले. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर अपराजीत आशिल्ल्या दबंग दिल्ली TTCचेर 8-7 अशा अटीतटीच्या लढ्यात जैत मेळयले. ही मॅच बायलांच्या एकेरीच्या निमण्या मॅचीत सोंपली. थंय यू मुंबाक जैत मेळोवन दिवपा खातीर अनुषाक फकत एका खेळाची गरज आशिल्ली. पूण दिल्लीची स्पॅनिश स्टार मारिया शियाओ हिणे 4 टाय गुण वाडोवन पयली मॅच जिखली आनी दुसरी मॅच जिखून मॅच 7-7 अशी बरोबरीत हाडली. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू. गोंयांत नैऋत्य मान्सून अजूनय सामको दुबळो आसा, पूण पावस आनीक पातळपाची शक्यताय आसा. फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फाटल्या 24 वरांत गोंयच्या चडशा वाठारांनी सामको हलको पावस पडलो. फक्त केप्यां 17 मिलीमीटर मेरेन मध्यम पावस पडलो.
पेडण्यां 12.8 मिलीमीटर जाल्यार धारबांदोडा, वाळपय, सांगे, म्हापसा, फोंडा ह्या सुवातींनी लेगीत हलको पावस पडलो. राज्यांत खंयच उटंगराचो पावस, गडगडाटी वादळ वा नेटाचे वारे घोळपाची खबर ना. शुक्रार ते फुडल्या बुधवार मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान दिला. पावसांत अपेक्षीत वाड जावन लेगीत हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. फुडल्या सप्तकांत पावसांत व्हडलो बदल जावपाची शक्यताय नाशिल्ल्यान एकंदर हवामान सारकें स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. शुक्रारचें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. हलको ते मध्यम पावस. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत पावस. हवामानाची शिटकावणी ना. कसलोच खासा अलर्ट ना. चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस. हवामानात व्हडलो बदल ना. दर्यादेग व बंदराची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस्सो.